Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. इंधन दरवाडीचेर महिला काँग्रेसीचें आगळें वेगळें आंदोलन. लाकडांचो जळो वापरून पुरयो आनी भजी खाल्ली तळून. वजना परस मोलान जड जाल्लो LPG गॅस सिलिंडर तकलेर दवरून पणजे काडली भोंवडी. केंद्राच्या 300 कोटी मदले 100 कोटी दरेका पंचायतीक दितले वाटून. पंचायतींनी ह्या फंडांचो लोकांक उपेगाक येतल्या प्रकल्पा खातीर करचो वापर, म्हणटा मुख्यमंत्री. गोवन डर्बी धेंपोन चर्चिलाचेर जोडले 2-0 गोलान जैत. म्हापशेच्या दुहेर स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गॅस म्हारग जाल्ल्यान महिला काँग्रेसीन लाकडांचो जळो वापरून पणजे भजी आणि पुरयो तळून खाल्ल्यो. वजना परस मोलान जड जाल्लो LPG गॅस सिलिंडर तकलेर दवरून तेंच्यांनी पणजे भोंवडी काडली आणि उपरांत पणजेच्या काँग्रेस ऑफिसा मुखार चूल मांडून थंय भजी तळून खाल्ली. पेट्रोल आणि डिझेला फाटफाट घरातलो गॅसय वाढला. देखून हे दरवाडीचो महिला काँग्रेसीन शेनवारा आगळे वेगळे पद्धतीन निषेध केलो. सिलिंडर माथ्यार दवरून आदी पणजे भोंवडी काढली आणि उपरांत काँग्रेस भवना मुखार चूल मांडून चुलीत लाकडा बरोबर हो प्रतिकात्मक सिलिंडरय घालून लासलो. ताचेर भजी आणि पुरयो तळून खातनात आणि भाजप सरकाराचो खर उतरांनी निषेध केलो. चाय गरम भजिया गरम बीजेपी सरकार बेशरम. चाय गरम भजिया गरम बीजेपी सरकार बेशरम. चाय गरम भजिया गरम बीजेपी सरकार बेशरम. आयज तुम्ही पहिला असतले हांगा कितलेशे तरी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो आयज आमकां हांगा सरकारान BJP सरकारान जावं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जावं तो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आणि तांचे BJP सरकार तेणी आमकां आयज हांगा रस्त्यार बसयल्ले आसा आणि आमी हांगा हे डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक आमकां फोर्स केल्ले आसा. कारण आयज गोंयांत सिलिंडर म्हणटा तो गॅस सिलिंडर 783 रुपीज स्टार्ट जाल्लो आसा. तुम्ही आयज सगळ्यांक चिंतपाची गरज आसा. कित्याक सिलिंडर म्हणटात तो एक बेसिक नेसेसिटी जावन आसा. सिलिंडर म्हणटा तो लग्जरी ना, एक मनीस जोडटा पोटा खातीर. आणि समज सिलिंडरूच समज तुम्ही इतके म्हारग केल्लो आसा जाल्यार आनी एसेन्शियल कॉमोडिटीज मनीस हाडटलो कितें. 2014 जेन्ना सिलिंडर फक्त 400 रुपया आशिल्लो तेन्ना म्हणटाली काँग्रेस का सरकार करप्ट से भरा हुआ है, करप्शन से भरा है. आणि आयज ही पळय ती सांगताली, ही नाटकां करताली. ती गॅस आशिल्लो 400 रुपयाक तेन्ना रडटाली कशी ती पळयात, तिचोच फोटो. आणि आयज कितली मोठी जाल्या, गुपगुपीत जाल्या पळय आणि कसली काय बरी हसता पळय. गॅस सिलिंडर पावला 800. मुंबई कितलो आसा 719. गोंया कितलो आसा 783 आणि दिल्ली कितलो आसा 710. फुडें आमी तुमी चिंतात. BJP सरकारान आयज रेट गोंयांत सिलिंडराचो 783 केला म्हणून आमी
बीजेपी सरकाराचे निषेध करतात आणि जी स्मृती इराणी आयल्या जी नाटकां करताली तिका आम्ही सांगूंक सोदता की आम्ही तुमचे सिलिंडर जो आसा तुम्ही कमी करात नाल्यार आम्ही करतले उजो म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. संवसारीक तेलाचे मार्केट स्थिर जाल्ले आसतनाय सर्वसामान्यांच्या बोल्सांक हुलोप घालत 12व्या दिसा इंधनाचे दर वाडलेले पळोवपाक मेळ्ळे. देशाची राजधानीत आता पेट्रोल 90 रुपया 58 पैसे लिटर जाला जाल्यार डिझेल 80 रुपया 97 पैशांचेर पावला. गोंयांतली पेट्रोल वाड 88 रुपया 44 पैशांचेर पावले जाल्यार डिझेल 85 रुपया 33 पैसे लिटर जाला. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर दिसामाशी वाढतच आसात. विरोधक म्हणतात इंधनाचे दर आवाठातले आसात पूण तांचे वयलो टॅक्स हातीभायर वाडयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेर्ना फार्मास्युटिकल कंपनींतल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांक परत कामार रुजू करून घेयात. संपार गेल्ल्या कर्मचारी संघटनेच्या मुखेल्यान कंपनी कडेन मागला. कर्मचाऱ्यांक परत सेवेत घेतले ना जाल्यार ह्या संपाचो धग मुंबईच्या युनिटाक लागतलो. कामगार संघटनेन कंपनीक शिटकावणी दिल्या. वेर्ना उद्देगीक वसणुकेंतल्या तेवा फार्मास्युटिकल्साचे सुमार 200 कामगार संपार गेल्यात. ह्या कामगारांक गरजे भायर कंपनीन टार्गेट केल्यात अशी खंत कामगार संघटनेन उक्तायल्या. भारतीय कामगार सेनेचो मुखेली रघुनाथ कुचीक पुण्यासावन गोंया आयला. ताणें ह्या गोंयांतल्या कामगारांक तेंको दिला. आम्ही आमच्या ठरलेल्या SOP प्रमाणेच काम करू आणि हे त्या पद्धतीने काम करणं हे बंधनकारक असताना मुलांनी काम केलं नाही असा खोटा आरोप करून या ठिकाणी 10 कर्मचाऱ्यांना ह्या मॅनेजमेंटनी या ठिकाणी निलंबित केलेलं आहे. मी त्यांना या ठिकाणी आज स्पष्टपणे हा इशारा देणार आहे की अजून जर तुम्हाला याच्यातून जाग आली नसेल तर आता मात्र हे फक्त गोव्यापुरतं राहणार नाही तर तुमचं मुंबईत सुद्धा प्रशासकीय आणि मुख्य कार्यालय आहे. पर्यायाने जर वेळ आली तर मला मुंबईच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा आंदोलन करायला लागेल. मग आता तुम्ही हे ठरवा हे आंदोलन थांबवायचं आणि कुठल्याही क्षणी न विलंब लावता मी आता या ठिकाणी मॅनेजमेंटच्या अधिकाऱ्यांना बोलणार आहे. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली. त्यांनी ह्या कामगारांना बिनशर्त या ठिकाणी कामावर घेतलं पाहिजे ही पहिली मागणी. आणि दुसरी मागणी ज्या ठिकाणी आमचा या ठिकाणी मागण्यांचा जो रेफरन्स झालेला आहे पगारवाढीच्या त्या रेफरन्सवरती सुद्धा चर्चा करावी आणि कामगारांना त्यांच्या सुविधा देण्याबाबत कंपनीने त्वरित पावलं उचलली तर आणि तरच हे आंदोलन मागलं घेतलं जाईल. अन्यथा या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा आम्ही या ठिकाणी गाठणार आहोत एवढं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले. केंद्र सरकाराकडल्यान अनुदानाच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले 300 कोटी मदले 100 कोटी रुपया दरेका पंचायतीक वाटून दितले. या पैशांचो तेंच्यांनी लोकांक उपयोगाक येतल्या प्रकल्पा खातीर वापर करचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. कितल्याशाच ग्रामपंचायत वाठारांनी मसणभूंय ना. ही हे जातीची ही त्या धर्माची अशो मसणभूंयो आसात. कांय लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. तेन्ना एखाद्या गावात एक भौशीक मसणभूंय आसची अशें आपल्याक दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सगळ्या खातीर जे जनरल कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या प्रमाणात तांकां वेगळें रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन हे करपाचें आमी खोस जी आसा करपाक शकले. आनी सरकारच्या वतीन SC ST OBCच्या बरोबरीक जो इकॉनॉमिकली विकर आसा ताकाय खंय तरी प्रतिनिधित्व दिवचें म्हणून तर इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाक रिजर्वेशन दिवपाचें काम केलें. हांव इतक्याच खातीर सांगता कारण मुळात गोंय सरकार जे आसा म्हजें सरकार जें आसा हें सामान्यांतल्या सामान्याचो विचार करता. जावं तो मागीर आमी म्हणटा काणकोणांतल्या खोतीगांवांत आसलेलो मनीस किंवा पेडण्यांतल्या कोरगांवांत आसलेलो मनीस किंवा तो सत्तरींतल्या कोपांत्या गांवांत आसलेलो मनीस ताच्या पर्यंत सगळ्यो येवजण्यो पावचो हो म्हजो मूळ उद्देश आसा. आनी जाका आमी म्हणटा की 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमकां 300 कोटी रुपया हे गोंय सरकाराक दिले खर्च करपाक आनी हे एक्याचेरच ना तर हे गोंय सरकाराक दिले आसतना भितरले 100 कोटी रुपया आमी प्रत्येक ग्रामपंचायतीन तुमचो पर्टिक्युलर लोक उपयोगी प्रोजेक्ट सातात. एखाद्या ग्रामपंचायतीन आयजूय पळयता आमी खंय तरी क्रिमिटोरियम ना ही ह्या ती जातीची ही त्या धर्माची ती आनी कोणाली एखादो गांवांत रावपी मनीस जर ताका क्रिमिटोरियम फाल्यां ताका तुजो अंत्यसंस्कार करपाचो जालो जाल्यार तो म्हणटा हांगा ना मागीर म्युनिसिपालिटीक सोदी दिवचो पडटा. अशा खातीर एखाद्या गांवांत एक कॉमन एखादी क्रिमिटोरियम आसची ह्या विचारांतलो हांव आसा. निदान अंत्यसंस्कार जे आसा हे तरी समाधानान करूंक मेळचे. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कुशीच्या महाराष्ट्रात कोविड-19च्यो केशी वाडत चल्ल्यात. हे फाटभुंयेर आमी गोंयांत गरजेची उपाय येवजण करची पडटली, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. हाचे आदी महाराष्ट्रान गोंयाच्या बाबतीत कितें केलें तें मतींत दवरून प्रॅक्टिकल जावपाची गरज आसा. पूण तेच बरोबर लॉकडावन घालपाची शक्यताय ताणें न्हयकारल्या. आल्तिनावेल्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर बसका जाल्या उपरांत विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयतालो. बिरेस्तारा महाराष्ट्रान 5427 कोविड-19 केसींची नोंद केली. तातूंतल्यो फकत मुंबयच्योच 734 केशी आसात. We have been discussing with the Chief Minister, and also we have to analyze as to if this trend continues in Maharashtra, then we'll also have to become strict as far as Goa as a state is concerned, and we have to be very practical, not like what Maharashtra did to Goa. Maharashtra suddenly asked for COVID tests from everybody coming inside Goa while we never asked. So let's watch for the next 4-5 days. Lockdown can be a possibility. No. The lockdown is the thing of the past. The lockdown means the way the lockdown was then, when the spike was so high, was different. Now it is like localized. We are finding these things. So let us see how the way goes. So we have to act appropriately. ऑगस्टा मेरेन गोंयांत 6 हॉस्पिटलां पूर्ण जावन सुसज्ज जावपाची आसात. भलायकी मंत्री विश्वजितान म्हायती दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, कुडचडेंचें हॉस्पिटल, कासावलेचें हॉस्पिटल आनी चिखलेचें हॉस्पिटल. मुख्यमंत्र्या बरोबरचे हे बसकेक मुखेल भलायकी सचिव परिमल राय, भलायकी सचिव अशोक कुमार, पीपीपी सेल सचिव आणि मुख्यमंत्र्याच्या सचिवांनी हजेरी लायिल्ली. फास्ट ट्रॅकर हांवें जे तेन्ना सांगलेलें की आमचो प्रयत्न आसतलो बेगीन तें करपाक. वेगळे तरेचे कन्सल्टन्सी आनी हे सगळे अपॉयंट करपाचें आमचें काम चालू आहा. म्हणजे आमकां वेगळे तरेचे मॉडल जे गोंयची जनतेच्या हितान त्या तरेचे मॉडल आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी आमचें कमिशन आमचें हॉस्पिटल योग्य तरेन आमी करूंक शकता. ऑल आर थिंग्स आर टू सी दॅट द हेल्थ केअर फॅसिलिटीज रीच आउट टू द पीपल. We are also in talks. We want super speciality to be certain facilities like gastroenterology and other things. We have got doctors here, but we get the top expertise from Bombay and other places so that they are able to help in running one floor of that particular hospital. आज आमी पळयता की स्पेशलायज्ड सर्विसीस जे आहा आनी जे कांय गोष्टी खातीर गोंयचे जनतेक भायर वयचें पडटा गोंयच्यान. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काकोडे कुडचडेच्या ITIतल्या विद्यार्थ्यांनी आपले भितरले प्रतिभेचे आणि कल्पकतायेचे दर्शन घडयलें. सोलराच्या आदारान स्वता खातीर तयार केल्ले वीज निर्मितीच्या त्यांच्या वावराचें कौतुक जालें. ह्या ITIत शिकपी भुरगे थंय कामय करतात. निकतीच भलायकी आणि वीज मंत्र्यान ITIक भेट दिवन तेंची तोखणाय केली. पळयात. ITI ही तंत्रीक कळाशी दिवपी प्रशिक्षण संस्था. काकोडे कुडचडेच्या ITIत विद्यार्थी विविध विशयांचे प्रशिक्षण घेतात. वीज मंत्री निलेश काब्राल आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या ITIतल्या पॉवर ग्रिडाचे आणि कॅन्टीनाचे उक्तावण केले. ITIतले विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प पळोवन विद्यार्थ्यांचे कळाशेची ताणें तोखणाय केली. पळयात. आम्ही 50 kW सोलर कनेक्टेड ग्रीड जे आमच्या स्क्रॅपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्क्रॅप म्हणून सायडीन दवरलेली पॅनलां बाकीचे कडेन सगळी पॅनलां हाडून आज हे भुरग्यांनी तेजे विनोद बाबान तेजे इन्स्ट्रक्टरान प्रिंसिपलान सगळ्यांनी एकठांय करून वी हॅव कन्वर्टेड 50 kilowatt into connected to the grid. So this ITI generating almost its own electricity. माध्यमांतल्यान भुरग्यांक परत एकदा विनंती करता की तुम्ही शिकात आनी एक्सपोजर घेवपाचो तुम्ही प्रयत्न करूंक जाय. शिक्षण घेतल्यार शिक्षणा शिवाय पर्याय ना म्हणटा. तुम्ही ITI करात प्लस एडिशनल कोर्सेस डायरेक्टराक सांगला हांव घेवन बसतलो तांकां की अपस्किलिंग कशें करपाचें. आतांच हली तुमकां खरें दिसचें ना पूण एक नवे तरेचे कोर्स आमी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ जर्मनीन
NHTC कडे आम्ही टायअप केला, GE बरोबर टायअप केला, हेल्थ असिस्टंटाचे कोर्स आसा, तरेतरेचे एकूच हांवें उल्लेख केलो, तरेतरेचे नवे लोक, सिमेंसाची कंपनी आमच्या बरोबर टायअप करपाक फुडें सरल्या. म्हणजे तांकां इग्नायट म्हणून नवें हें केलां. म्हणजे तुमचो सिलेबस कसो सुदारपाचो, तुमचो सिलेबस कशें फुडें वेगळ्या तरेन भुरग्यांक कशें एक्सपोजर दिवपाचो, हेजेरूच आमची चर्चा चल्ल्या. स्किलिंग कित्याक दिता, आयज स्किलिंग इतल्याच खातीर दिता की तुमी तुमच्या पायार उबे रावंक जाय, तर त्याच तरेन अपस्किलिंग कशें करप थ्रू ITI. तुम्ही ITI एकदा कंप्लीट केले, तुमकां एक वेगळ्या तरेचे अपस्किल केल्यार म्हणजे तुमकां वेगळ्या तरेन नोकऱ्यो गावपाक आनी एनहॅन्स सॅलरी गावपाची शक्यता आहा. गोवा 365 खातीर कुडचडेच्यान प्रहर सावड्डेकार. शेनवारा चर्चिल आणि धेंपो स्पोर्ट्स क्लबामध्ये जाल्ल्या गोवन डर्बीत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान बाजी मारली. धेंपोन चर्चिलाचेर 2-0 गोलान जैत जोडले. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. Puts in a nice ball and that is an and goal of Vaigankar. मॅचीच्या 6व्याच मिनटाक गोल करून गोल्डन इगलान 1-0 गोलान आघाडी घेतिल्ली. धेंपोच्या रिचर्ड कार्दोजोन 35 यार्डाकुणय चड अंतरावेल्यान मारलेल्या बॉलान थेट गोल जाळयेचो वेध घेतलो. चर्चिलान बरोबरी साधपा खातीर यत्न केले पूण तांकां अपयश आयलें. 40व्या मिनटाक गौरव वांयगणकरान उत्कृष्ट हेडर लगायत धेंपोची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली. Richard Cardoz with an early shot. Oh my lord! What a goal that is from Richard Cardoz! That is absolutely sensational from Richard Cardoz. Just 5 minutes into the game. My word, that is surely a contention for the goal of the tournament. Long way to go, but look at this from Richard Cardoz. Was just mentioning how impressive he has been in the Selwell Goa Professional League. After losing the ball there, Danston Fernandez stealing it off. That is almost 40 yards out. So finally Golden Eagles are flying away with 3 points and on a winning note. How do you feel? I feel good. Always the coach says that we need to win this match to stay for the title, and I guess it was a good performance by our boys. As you can see in the second half, we had not a better ball possession, but yeah, we played for the win. You said you played for the win, but the goals that were scored were very much scored only in the first half. What went wrong in the second half out there? I don't know. I can't say anything. We had that winning mentality. I guess we were under pressure, and we just played long balls, and I guess that went wrong for us in the second half. All right. We also saw that you were also trying hard, even to score, make an assist over there. So how would you rate your performance for this match over here? The plan is always to score a goal. Yeah, but hard luck. I will try to score, but yeah, team matters. A great win. Yeah, that's it. Thank you so much. Wish you all the best. Well, that's all we have from the Dempo side. I also have with me the coach of Churchill Brothers out there, who made a good, whose boys gave a good fight out there. We saw the Red Machines trying very hard to score out there. We saw that in the first half, even after Dempo scoring, Churchill Brothers dominated the first half, also in the second half. But what went wrong? Because they couldn't score into the Dempo's net out there. At the end of the day, the goals are counted. No doubt, Dempo played a good game in the first half. After conceding a goal also, we tried our best. Unluckily, our defense some errors. And I feel गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. फुडल्या 24 वरांत गोंयच्या गांवगिरे वाठारांत पावसाचो शिंवर जावं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. अशें आसलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. पणजे सगळ्यात उण्या 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत गडगड करीत पावस पडूं येता. अशें आसलें तरी फुडल्या 4 दिसां खातीर वातावरणाची कसलीच शिटकावणी ना. फुडल्या 2 दिसांत तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडटले, उपरांत सामान्य जातले. 22, 23 आनी 24 तारखेर वातावरण सुकें आसतलें. 20 आनी 21 तारखेर पावसाचो शिंवर पडूं येता. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
घेऊया जतनाय, दवरूया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळूया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.